the members of the civil society, along with the Bhim Shakti organization led by our South Goa District President Savio Coutinho, and Goans for Global Peace, led by its convener Pratibha Borkar and myself, Advocate Prasenjit Dage, we have come here to condemn the attack attempted attack that happened in the Supreme Court of India on Monday on Honorable Justice B.R. Gavai. Well, to understand this incident and how it unveiled, we have to understand some chronology. See, initially the Supreme Court of India had rejected a plea for the restoration of idol in Khajuraho temple area. Why did this happen? Because firstly, Khajuraho temple comes under ASI, that is the Archaeological Survey of India. Supreme Court cannot entertain this plea. So just because this happened, there was a lawyer who is identified as Rakesh Kishore. He tried to hurl his shoe at the Honorable Chief Justice on Monday, but fortunately he was caught by the people present there. He was taken from there by the bar, and he has been suspended by the Bar Council of India. And while going from there, he shouted that Sanatan ka apman nahi sahega Hindustan. So we can see that certain fringe elements of the society who want to spread hatred in the name of Sanatan Dharma have dared enter the temple of justice in India, that is the Honorable Supreme Court of India. So this attempted attack on Supreme Court and the Honorable Chief Justice of India, B.R. Gavai, is highly condemnable, and we condemn this attack on B.R. Gavai. And the series of events that unfolded after that are also very unfortunate, and we condemn that too. For instance, there is a self-styled godman who goes by the name of Anirudh Ram Tiwari, who has said that if you want to get your chest ripped open, then let me know. What are these words? You are speaking about the Chief Justice of India. This is not only an attack on the Supreme Court, but this is an attack on all the lawyers, all the legal fraternity across India. Therefore, we, the citizens of Goa, Bhim Shakti organization and Goans for Global Peace are here together, and we are condemning this attempted attack on the Chief Justice of India. We feel that this ideology of hatred that is shown by Rakesh Kishore in Supreme Court of India is highly condemnable, and he should be penalized and he should be tried in the court of law. Having said that, I invite our Bhim Shakti organization South Goa District President Mr. Savio Coutinho to please address the members of the press. Very good evening to you all. First and foremost, we stand here to condemn the attempt that was made by this lawyer in the Supreme Court. Basically, when do you go to the court? You go to the court to seek justice. And when you are going to the court to seek justice, you are trying to sort of take law in your hands by attempting to hurl a shoe on the Chief Justice. This is very much uncalled for, and it should not have been done at that level, especially in the Supreme Court. A Supreme Court lawyer indulging in such an act is highly condemnable, and we condemn this act very much, because you have gone for justice there, and just because you cannot come to terms with the justice, you try to hurl a shoe, which is very much a sad part as far as when you consider the Supreme Court at that stage. Secondly, this lawyer uttering such words as he leaves, this thing also sends a different message. What was the purpose of he trying to attempt such a thing? Lots of thoughts come into the mind. We would not spell it out directly, but his very statement speaks a lot about the purpose why he indulged in such an act. Then by all means,
and he has to be punished. Just by suspension, I don't think it would solve the thing. He has to be punished, he has to be tried, and proper punishment has to be given to him. I would not take much of the time. With these few words, I once again condemn this act of this lawyer, and I hope that proper action, proper punishment will be given to him in due course. विनंती करता की त्यांच्यानी 2 सगळ्यात पयली आयज हे सुप्रीम कोर्टान जे आमचे सरन्यायाधीश आसा जस्टीस जे गवई आसा सर, तेंचेर जो एक वकिलान बूट जो काढून मारपाक प्रयत्न केलो, त्या घटनेचो सगळ्यात पयली आमी सगळे जाण हांगा जमलेले, तशेंच आमी संपूर्ण आमचे जे न्याया खातीर झगडणारे लोकांच्या वतीन हांव तेंचो निशेध करता. दुसरी गजाल, हो जो जे तो म्हणटा की धर्माचेर तो उलयलो म्हणून, पण एक काही हांगासर प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता की 16 सप्टेंबराक एखादी गजाल एखादी सरन्यायाधीशान एक वक्तव्य केलें की त्या मंदिराच्या बाबतीन की ते मंदिर तेच्या अंडर येयना, ते आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाच्या अंडर येता. हे जेन्ना 16 सप्टेंबराक जाता आनी जवळ जवळ 6 ऑक्टोबराक ही बूट मारपाची घटना घडटा, हेज्या मदलो तुम्ही फरक जाणून घेया. कारण हो फरक जो आसा न्हू, ह्या स्पॅन ऑफ टायमान भरपूर प्लॅनिंग जाल्ली आसा. म्हाका दिसता हे सगळे म्हणजे षडयंत्रीक घटना घडलेली आसा. ही ऑल ऑफ अ सडन आतांच तेणें कितें तरी म्हटलें आनी तेजेर ते उखलून मारले अशें जावंक शकना. ह्या वकिलान जेणें तेजें नांव आसा राकेश किशोर म्हणटा तो, पण तेजें नांव आसा राकेश तिवारी. तो चुकीची म्हायती ह्या राकेश इतली शॉर्टकट कित्याक दिता, तो पूर्ण आपले सरनेम कित्याक सांगिना, हो बी तितकोच विचार करण्याचो मुद्दो आसा. कारण तिवारी म्हटल्या नंतर तो खंयच्या ग्रुपांसून थंय हे जाता हे बी लोकांक अंडरस्टँड जावपाक जायना, अशी बी हेज्या फाटली भुमिका आसूं शकता. दुसरी गजाल, ह्या मनशान इतक्या दिसांनी तो कित्याक कोर्टान आनी कोर्टाचे जे सरन्यायाधीश आसा तांकां पूर्णपणे झॅड सेक्युरिटी दिल्ली आसता. तर इतली झॅड सेक्युरिटी दिल्या आसतना हो मनीस इतको सरन्यायाधीशाच्या फुड्यान कसो वयता, ताका कोण थंय फुडें पावयता, हेज्या फाटली चवकशी जावपाक जाय. कारण फाल्यां हे न्यायालयाचेर हल्लो आसा, हो संपूर्ण आमच्या वकिलांचेर हल्लो आसा, हो संपूर्ण आमच्या जजांचेर हल्लो आसा, संपूर्ण आमच्या न्यायपालिकेचेर आमच्या संविधानाचेर हल्लो आसा. तर हे कशेंच लोकांनी खपोवन घेवंक जायना. कारण हेज्या मागची जी भुमिका आसा, ही भुमिका जी लोकांची जी मानसिकता आसा ही खूब वायट आसा. आयज आमी पळयता वेगवेगळे पोस्ट आतां जस्टीस आमचे सरन्यायाधीशाच्या सोशल मिडियाचेर घातलेले आसा, तांकां आयज धरून तांकां जेलीन घालपाक जाय. हे अशें दाखयलां की एक पोस्ट आमी आतां पळयला की तेतून तेज्या गळ्यान अशे मटके घातला, मागीर तो तेजे बूट तेजे तोंडार मारता, असो पोस्ट आतां सगळे कडेन व्हायरल जाल्लो आसा. हो पोस्ट कोण करता, हे पोस्ट कोणी घातला आनी कित्याक घातला, आनी ह्या पोस्टाचे एकंदरीत मानसिकता कितें आसा, तुम्ही परत पेशवाई हाडूंक सोदता अशें हेजी मानसिकता आसा काय कितें, हे बी तितकेच गरजेचें आसा. आमकां काही गजालींचो हांगासर मुद्दम हांव उल्लेख करता की जे 5 तारखेचो कार्यक्रम आसलो RSSचो 100 वर्साच्या कार्यक्रमान ह्या जस्टीस आमचे सरन्यायाधीशाच्या जी मातोश्री आसा आई आसा तेंची तांकां तेंच्यांनी आमंत्रीत केल्ले चीफ गेस्ट म्हणून, तेंच्यांनी थंय वचपाक नाकार दिलो. ते नाकाराच्या हेतूनसून सुद्धा ही घडणूक घडला काय असो सुद्धा एकंदरीत परत प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. आणि आमी इतलेंच सांगूंक सोदता की जे हांगा ही जी मानसिकता जी तयार जाता, आयज 100 वर्सां तेंच्यांनी मनयली मोठ्या प्रमाणाचेर, तर 100 वर्सांनी आमी न्यायालयाक सुद्धा मानिना अशें ते सांगूंक सोदता काय, हो सुद्धा तितकोच म्हत्वाचो प्रश्न आसा. आणि हेजेर गांभीर्यान प्रत्येकानी विचार करपाक जाय. आमचे सगळे हांगासर प्रेस मिडिया आसा, हांगासर आमचे पुलीस प्रशासन आसा, हांगा वेगवेगळे आमच्यो संस्था आसा. आयज संस्था आमच्यो एक म्हणटा तश्यो एक भयभीत वातावरणान जगता. आमचे इलेक्शन कमिशन भयभीत वातावरणान जगता, आमची CBI भयभीत वातावरणान जगता, न्यायपालिका भयभीत वातावरणान जगता.
तर हे सगळं जे आमच्या ज्यो कॉन्स्टिट्युशनल संस्था आहा ह्यो संस्था सगळ्यो आयज भयभीत वातावरणान ह्या सरकाराच्या हितून जगत आसा आनी ह्या सरकाराक हांव सांगूंक सोदतां की आयज लोकांनी उठपाची गरज आसा, लोकांनी जागे जावपाची गरज आसा की आयज एक सरन्यायाधीश जो आमचो गरीबांतलो गरीब मनीस, जो आमचो झोपडीन रावपी मनीस, शेतकरी ह्या मनशाक सुद्दां जाल्यार आमी पेटोवन उठपाक जाय. जाल्यार आयज आमच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशाचेर आयज अत्याचार जाता जाल्यार आमी वगी कित्याक आसा हो सुद्दां तितकोच आमकां प्रश्न आमी उबो करूंक जाय. आनी लोकांक हांव सगळ्या विनंती करता, संपूर्ण गोंयच्याच न्हू तर संपूर्ण देशभरांतल्या लोकांक की तुमी जागे जाया. हो हल्लो जो आसा तो एका सरन्यायाधीशाचेर ना तर हो हल्लो आमच्या संपूर्ण देशाचेर आसा आनी तेका लागून आमी सगळ्यांनी उठपाक जाय, पेटोवन उठपाक जाय. इतलेंच सांगता आनी हांगा थांबता. Advocate Srinivas Kalap, I would request him to address the members of the press. हांगासर सगळे जे आमी जमल्यात एका पवित्र जागेर आमी जमलेले आसा. तुमी पळयता आमच्या फाटल्यान वी हॅव मॉर्टल रिमेन्स ऑफ टीव्ही कुंडा जे आमच्या सगळ्या गोंयकारांच्या स्वातंत्र्या खातीर लढलेले आसात. दीस इज द फायनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ टीव्ही कुंडा. जेन्ना कितें कोणाचेर कसलो अन्याय जाता तेन्ना आमी हांगा जमतात गोंयकार. आयज आख्ख्या देशाचेर अन्याय जाल्लो आसा, ज्याच्या हातान देशाक न्याय दिवपाचें काम आसा असो आमचो भारताचो सरन्यायाधीश चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया. तेचेर एक वकील म्हणणारो मनीस, वकील म्हणजे तूं स्वताच बाबा कोर्टाचोच ऑफिसर, तो काडटा आनी बूट मारता. तर कितें तर जजान केस चालू आसतना कितें तरी स्टेटमेंट केलें असो तो सांगता लोकांक. कितें स्टेटमेंट केलें तें खरें म्हणजे कोणाक खबर ना, तो सांगिता सगळ्यांक. हांवें व्हिडियो पळयला तो. म्हाजेच जे कलीग आसात सुप्रीम कोर्टात ते उबे आसले थंयसर, तांच्यांनीच ताका थांबयलो, आडयलो. पण तेणी करपाचें आसलें तें आपलें काम केलें. एक कोर्टाचोच ऑफिसर कोर्टाचेर चप्पल काडून मारता, बूट काडून मारता, हे एकदम घाणेरडी गोश्ट आसा. त्या मनशाक आमच्या बार कावन्सील ऑफ इंडियान इमिजिएटली तेजेर एक्शन घेतली, ताका सस्पेंड केल्लो आसा. पण इतलें सांगून ही गोश्ट सोंपना. आमी पळयलां की एक सिस्टमॅटीक कॅम्पेन सोशल मिडियाचेर आदी सुरू जाल्ली आख्ख्या ज्युडिशरीच्या विरुद्ध. असे लोक आयज तयार जाल्यात देशान जेंकां ज्युडिशरीचे इंडिपेंडन्सचो त्रास जावंक लागलेलो आसा. कंटिन्युअस वॉट्सॅप, फेसबूक हेचेर हीच गोश्ट घडच्या आदी अशे मॅसेजीस स्प्रेड आउट जावंक लागले की ज्युडिशरीक जाग्यार घालूंक जाय. आनी त्याच्या उपरांत ह्यो अशी गोश्ट जाल्लेली आसा. जर ज्युडिशरीचें स्वातंत्र्य तुमकां निर्णय दिवपाचें सोंपलें जाल्यार आज पर्यंत लोकांची कंप्लेंट जास्तीत जास्त आसूं शकता की न्याय मेळपाक वेळ लागलो म्हणून. न्याय सोंपतलो म्हणून सगळ्या देशांतल्या सगळ्या लोकांनी हांगासर हांव सगळ्या गोंयकारांक अपील करता, सगळ्या गोंयकारांनी उबे रावंक जाय. फक्त वकिलांनी न्हूच किंवा फक्त खंयच्या संघटनेच्या लोकांनी न्हू तर प्रत्येक गोंयकारान ह्या घटनेचो निशेध करपाचो गरज आसा. अशी मागणी करूंक जाय की हेची पूर्ण इन्क्वायरी जावची. हेचे फाटल्यान कितें कॉन्स्पिरसी आसा जाल्यार तेचो शोध घेवचो. आनी सुप्रीम कोर्टानूय हे मातशें अशें जालें वयल्या वयर गोश्ट, जशी ट्रायल कोर्टांनी असले बरेचदा जाता. जजान ऑर्डर दिली ती कोणाच्या अगेन्स्ट गेली, तो मनीस कितें तरी केलें, अशें ट्रायल कोर्टान बरेचदा घडलेले आहात गोश्टी. सुप्रीम कोर्टान जायना. जजान ऑर्डरीन काय म्हणूंक नासलें. आर्ग्युमेंट चालू आसता तेन्ना जज, वकील सगळे उले आसतात खूब कितें कितें. ऑर्डर जजान कितें केलें दॅट इज ओन्ली द इम्पॉर्टंट पार्ट. हे त्या इतली वर्सां स्वताक वकील म्हणणाऱ्या मनशाक खबर आसा, तेणी मुद्दाम केल्लेली ही गोश्ट. आनी त्या फाटल्यान ही फूल जी कॉन्स्पिरसी इतले दीस चल्ल्या हेका फुडें आदार हो मेळटा की ही घटना जाल्या उपरांत त्याच्या समर्थनान कोण तरी फालतू रस्त्या वयले लोक उबे रावन मॅसेजी करपाक लागले. तेंची इन्क्वायरी जावंक जाय आनी हांकां अशें सोडूंक जायना. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्टच्या अंडर कोर्टाक भरपूर पावर आहा. त्याचो वापर करून ह्या सगळ्या लोकांक
एकदम एक्झॅम्पलरी अशी शिक्षा त्याच्या उतर सगळ्यांका याद उरतले, परत कोर्टाच्या वाटेक कोणी वयचे न्हू अशी जावची अशें म्हाका तरी दिसता. लाडू सुर्लकर तांकां हांव सांगता की 2 शब्द उलोवचे. नमस्कार. आयज ज्या कारणां खातीर आमी हांगा जमल्या, अक्षरशः अशें दिसता की आमी खंय तरी सोंपपाक हांचो हो जो हात हें क्रिएट केला हांच्यांनी, आनी हाज्या पयलीं जे वक्ते उलयले तांचें हांव समर्थन करता. पण एकूच सांगता की हें जर अशेंच फुडें वचत जाल्यार जो समाज कश्टकरी समाज म्हणटा किंवा ज्यांच्या शिवाय म्हणजे शेत जरी समजा लायलें जाल्यार जे शेवट पर्यंत हें करपाचें कार्य जे करता तो समाज सोंपतलो अशें म्हाका जाल्यार दिसता. कारण ह्यो ज्यो सगळ्यो कट कारस्थानां ही जी तांच्यांनी तयार केल्ली आसा, ही म्हाजी विनंती आसा हांकां हेंच्यांनी सोंपोवची, ना जाल्यार समाज उठलो आनी जो जो खंय खंय मेळटा दिसता ताका सोंपोवपाची तयारी तरी करतलोच करतलो. कारण हांचे कडेन कश्ट करपाची ज्यांचे कडेन हें आसा, हिम्मत आसा, ते हिम्मत फुडें दवरतले. कारण आयच्या CJI सारख्या हातूंनी तांचेर चप्पल फेकूं जाता. हाजो अर्थ तुमी जाणून घेया की आमकां खंय म्हणजे आमची जी त्यांची जी मानसिकता आसा ही खंय पावली आहा. ताजी एज 72 म्हणटा तो, पण 72 जरी जाली जाल्यार एक वकील, एक एडवोकेट जाका कायदे कानून सगळें खबर आहा, आनी तरी आसतना ताज्या सारको मनीस वचून जेन्ना चप्पल फेक करता हाजे वयल्यान तांची मानसिकता. आनी हाका पयलीं सांगलें त्या प्रमाणे कोणी ना कोणी तरी म्हणजे एक ग्रूप आसा की जो ग्रूप ह्या सगळ्या गोश्टी खातीर फुडें काडटा हांकां. आनी ताच्या फाटल्यान म्हाका अशें दिसता की खूब मोठो हें आसा, कितें म्हणटा ते फोर्स आसा जो फोर्स ताका हें करपाक तयार आसा. त्या खातीर प्रत्येक मनशान हांव जाल्यार आव्हान करता की जे सोशल मिडिया आसा ताजेर फेसबूक आसूं दी, इंस्टाग्राम आसूं दी, प्रत्येकान कंडेम करपाक जाय की आमी ह्या बाबतीचो कंडेम हें करता म्हणून, निशेध करता म्हणून. आनी त्या खातीर हांव इतलेंच सांगता की आमकां सगळ्यांक जागृत जावपाची गरज आसा. आनी जागृत जाल्या शिवाय आमकां हाज्या फुडें पर्याय ना. तो SC ST आसूं, OBC आसूं किंवा बाकी सगळें. कारण हें जें जालां, षडयंत्र जें जालां, हें खंयच्याच हाजेर जावना. कारण तांची जी हें आसा म्हणजे मानसिकता आसा ही फक्त उच्चवर्णीय, आमी उच्चवर्णीय आनी आमी उच्चवर्णीयच वयर रावपाक जाय आमकां. हें सगळें षडयंत्र तांचें जालां. आनी त्या खातीर आमकां दिसता की आमी सगळ्यांनी एकठांय जावचेच पडटलें, ना जाल्यार दुसरो पर्याय आमकां ना. आमी खंय तरी व्हांवत वतले आनी एक दीस आमकां हे जे हुंदीर जशे बिळान रावता न्ही तशें आमकां बिळान रावचें पडटलें आनी तांचें राज्य आमकां करून घेवचें पडटलें. जी पयलीं झाडू फाटल्यान बांदून झाडू बांदताले किंवा जे मटकी आमी घेवन बसताले, तो कदाचित वेळ येवपाची शक्यता आसा. तेन्ना आमी जागृत जावया आनी फुडें वचूया. म्हजें नांव दिलीप गांवस. हांव खास करून मये मतदारसंघाचो आदलो डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस सेक्रेटरी. जेन्ना हांवें पयलें तुजें तें कित्याक जी 6 तारखेक घटना घडल्या, चीफ इंडियेचो सुप्रीम कोर्टाचो चीफ जस्टीस B.R. गवईचेर एक सुप्रीम कोर्टाचो वकील बूट काडून मारपाचो प्रयत्न करता, ही खरी तर निंदनीय गोष्ट आसा. आनी ह्या भारतांतल्या प्रत्येक नागरिकान हेजी निंदा करपाक जाय. पण तशें घडत आमी पळयलां. आनी एक कित्याक घडटा जाल्यार म्हाका 2-3 म्हयने पयलीं एक सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारा तेजें भाशण आठवता. ताणें अशें म्हटलेलें की ते सुप्रीम कोर्ट आसा, हो सुप्रीम कोर्ट हेच्या भितर फूट घालता समाजा भितर. आनी तेन्ना तेणी म्हटलेलें की समजून घेयात, सुप्रीम कोर्टान जज आसा ते बहुतांश सुवर्ण आसात, म्हणजे अपर कास्ट आसात आनी एखादे 1-2 हे दलीत आसात. हे कितें दाखोवन दिता? हेच दाखोवन. आनी ह्याच खातीर ही घटना घडल्या हें हांव सांगता. हें षडयंत्र त्या पक्षाच्या खासदाराचे फाटीर हे प्रूव जाता. कित्याक हांकां सकयले जातीचे लोक उच्च पदाचेर नाका. B.R. जस्टीस गवई हो कितें आमचो दलीत म्हणून हें सांगना सुप्रीम कोर्टाचो
तो आपल्या कर्तृत्वान जाला आणि तो आपले न्याय तरी त्याचे म्हणणे की हो देश रुलान वयतलो, रूल ऑफ लॉ त्या प्रमाणे तो चलता, घटनेप्रमाणे चलता आणि असे एक घटनेपर्यंत चलले ह्या लोकांक नाका. म्हणून म्हजे मागण्या इंडियेच्या प्रत्येक नागरिकाकडे, गोयच्या प्रत्येक नागरिका कडेन की ह्या घटनेचो निषेध करपाक जाय. आणि जर हो आमी निषेध केलो ना जाल्यार येणारे दीस आमकां कठीण आसा. आमच्या भितर फूट पडटलेच. बहुजन समाजाक म्हणटा ते सारखे पिळून खातले आणि हे उच्च वर्णीय वर्चस्व दाखयतले. त्या खातीर टायम येयला की हे इन्सिडंट घेवन आमी झगडपाचे, आमी बहुजन समाज एक जावपाचो आणि हेजो निषेध करपाचो. दुख्ख दिसता की तो जो वकील आसा तिवारी, राकेश तिवारी, एका जस्टिसान ते सेल जाल्ले नाका काय करूं म्हणून हो वता आनी पत्रकार परिशद घेता आणि आपल्या केल्ल्या हेजो समर्थन करता. आपूण काय वायट करूं ना आणि सरकार आपलो न्हिदला. अरे एका तुरंत खरी शिक्षा जावंक जाय. हेजे शिक्षा जावन एका वदी सांगला तशें तेका हद्दपार करपाक जाय. आमी एक लक्ष दवरपाक जाय. म्हाका तरी अशें दिसता हो मनीस कांय दिसांनी कसो तरी गव्हर्नर आसतलो, कसो तरी आनी पोस्ट आसतलो आनी तशेंच जालें जाल्यार मागीर आमकां खरेंच समजूंक जाय की हेज्या फाटसून म्हणटात की ही भगवादारी शक्ती आसा हें म्हणपाक काय हे दिसना. आनी अशें जातलें पळयात. प्रत्येकान लक्षांत दवरा ह्या मनशाची खंय ना खंय तरी वळणी लागतली. म्हणूनच हेणी कार्य केल्लें आसा. एका जेन्ना पाठबळ आसा तेन्ना हांव करूंक वता. ना जाल्यार असो वकील सुप्रीम कोर्टाच्या जज्जाचेर असो बूड मारचो ना. सुशिक्षीत हो म्हणून हांव परत एकदा उलो मारता समस्त गोंयकारांक आनी इंडियेंतल्या सगळ्यांक की एकवट जायात आणि ह्या लढ्यान ह्या चीफ जस्टिसाचेर जो ह्या मनशान जो बूड मारला त्याचो निषेध ह्या प्रेस कॉन्फरन्स तुका सगळ्यांक येवकार दिता. आणि आतांच ज्या पद्दतीन भारत देशाचे चीफ जस्टीस AR गवईचेर जो हल्ल्याचो प्रकरणाचो आमी पयलीं हांगा निषेध करता. वास्तवीक तुमी पळोवंक गेले तर हो जो हल्लो आसा हो हल्लो AR गवईचेर नसान भारताच्या लोकशाही आणि न्याय व्यवस्थेच्या प्रक्रियेचेर आसा. कारण की आमी जेन्ना हे सगळे विशूच आता ज्या एडवोकेटान ताचेर जो हल्लो करपाचो प्रयत्न केलो हाची मनोवृत्ती आज तपासपाची गरज आसा. कारण तेका दिसता की ज्या वेळार ह्या भारत देशान शेटजी आणि भेटजीचे सरकार येयले, शेटजी आणि भटजींचे जेव्हा सरकार येतात तेन्ना असले मनोवादी वृत्ती सगळीचेर लोक सगळी यंत्रणा आपल्या ताब्यात घेता. सगळी यंत्रणा आणि मग त्यांचे अधिकारी असो, IAS ऑफिसर असो, सगळ्या पद्धतीचे ऑफिसर यंत्रणा ताब्यात घेतात आणि परत एकदा ह्या देशातले बहुजन समाज वयर गेल्लेले तांकां खटाकता आणि अशा पद्धतीचो हल्लो ते सिस्टमॅटीक पद्धतीन आखतात. आता भारत देशाच्या लोकशाहीचेर जसो हो हल्लो आसा तसो आमी मागणी करता की ज्या एडवोकेटान हो जो हल्लो केला त्या हल्ल्याचेर देशदरीचो खटलो सरकारान तेजेर लावचो आणि ताका ताबडतोब अटक करचो अशी आमची मागणी आसा. कारण बाबासाहेबांच्या लोकशाहीन बाबासाहेबान दिलेल्या या देशाच्या घटनेत सगळ्यांक जो स्वतंत्राचो अधिकार दिला, सगळ्यांक जो अधिकार दिला, या अधिकारान आमकां जगण्याचो नैतीक अधिकार आसा. आणि म्हणून बऱ्याच वर्सांनी सगळे जस्टीस चीफ जस्टीस जे येयले ताच्या पयलीं जस्टिसान आपल्या भारत देशाच्या घटनेक धरून काम केलें. आतांचोय जस्टीस ह्या भारत देशाच्या लोकशाही घटनेक धरूनच काम करता. अशें आसतना सुद्दां ह्या एडवोकेटान हें काम करप ह्याच्या सारख्या एका विद्वान शिकलेल्या मनशान ही घटना अजिबात अभिप्रेत नासली, ही घटना अजिबात मान्य नासली तरीही तो करता. हाचे अर्थ त्याची मेंटॅलिटी जी आसा, ताची तकलेची मनोवृत्ती जी आसा ती समजून घेवपाची गरज आसा. ताका अशें दिसता की ह्या सर्वोच्च न्यायालयाचेर दलितां सारखे, OBC सारखे लोक येवचे न्ही आणि तेंच्यांनी आपणाक जावो तो डिसिजन दिवचो न्ही. बाबा रे, तूं एक लक्षांत दवर, ताची BR गवईची पार्श्वभूमी तुमकां समजून घेवची पडटली. ह्या देशाच्या लोकशाहीक आणि तथाकथात बाबासाहेबांच्या विचाराक मांडणारो BR गवई आसा. अशा ह्या सगळ्या कंडिशनाचेर ज्या पद्धतीन ह्या एडवोकेटान जो हल्लो केला, ह्या हल्ल्याचेर संपूर्ण तुम्ही बघले दुसऱ्या दीस रिएक्शन येयली. भारत देशातले सगळे एडवोकेट
एकाश्टी येयले आणि प्रचंड हजाराचो मोर्चाचो निषेध तेंच्यांनी ह्या घटनेचो केला आणि ह्या घटनेचो निषेधाचेर आमी आयज गोंयच्या लोकांक परत एकदा सांगता, सगळ्या सामाजिक संघटना आसा, सगळे राजकीय पक्ष आसात, आपापले सगळे कितें विसरात, कारण ही देशाची लोकशाही बाबासाहेबान दिलेली देशाची घटना आमकां सगळ्यांक अभिप्रेत आसा आणि ज्या घटनेचेर, ज्या लोकशाहीचेर संपूर्ण भारत देश चलता, मंत्री चलतात, सगळे अधिकारी चलतात, ही यंत्रणाच बाबासाहेबान दिलेली आसा. त्या यंत्रणेचेर गोंयच्या सगळ्या सामाजिक संघटनेन आणि संपूर्ण पक्षान हाचो निषेध करप अत्यंत गरजेचो आसा आणि तेंच्यांनी करचे अशें हांव मागता. आणि परत एकदा ज्या घटनेचे संपूर्ण हल्लो बिहार गोवीचेर जाला त्या घटनेचो हांव निषेध करता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.